योजना लोकांपर्यंत आमकां पावोवच्यो लागता। ह्या 5 वर्सांत कसलीच उतर म्हणटा ते भारतीय जनता पक्षान पाळूंक ना, कारण ती भाजपा आनी काँग्रेसच्या सर्कस आसल्या कारणान ते कसलेच उतर तेंचे मदींच खेळपाक लागले सर्कस, आनी प्रेक्षक सगळे पळयत उरले। आनी हे सर्कशीत आमकां भाग घेवपा नाशिल्लो, आमकां भाग घेवपाचो ना, आनी त्या खातीर ते जनतेक आश्वासनां दीत रावले। कोरोनाचें संकट आयले, महामारीचे, लोक त्रासांत पडले, लोकांक 1 रुपयाचें सहाय्य करपाक पावले ना। त्याच्या नंतर पूर आयलो, पुराक लोकांची घरां गेली, सामान गेलें व्हांवन पडली, थंय आश्वासन दिली घरां बांदतले म्हणून। ते लोक त्या लोकांक मदत करपाक पावलो ना। पूर येतकीर शेतां बुडली शेतकऱ्याची, शेतीचे कंप्लीट कुळागराचें लुकसाण वादळा लागून जालें। तातूंत फक्त आश्वासन दिलें आमी हे दितले ते दितले, शेतकऱ्या पर्यंत आज 1 रुपया सुद्दां पावलो ना। असले षडयंत्र त्यांनी रचिल्ले आसा, ताचो आमी निशेध करता। आमची युती जाल्ली आसा।